Chika Kyoka Dyunga in Givia. A30, page number 15. A30. Ulasani, sonas fora, baganan sopiamuchano, devakayo kura. Ulasani, sonas fora, baganan sopiamuchano, devakayo kura. Sonas fora chi, Sevakura, Anudatachi, Bukikura, Sundhusake, Bidusora, Sundhusariya, Devamuka. Hallelujah, 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवून तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसूं. मोगाच्यानो काळीज नासतना खंयच्याच मनशाची कूड जिवी करूंक शकना. तशेंच एक दयाळ आनी मोवाळ काळीज नासतना खंयच्याच मनशाच्या स्वभावाक सोबना. आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समरमताव. ही परब आमकां देवीक मोगाची जागृती कोता आनी मनशाच्या मोगाची सुपूर्णाय दाखयता. हे परबेचे देवसांव आमकां सगळ्यांक आवडीचे, जाचे वरवीं आमचो बाबार आमी जिवाळ कोत्ताव. जेजून आमचे पासत सोंसलोल्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून दुसऱ्या सोवे आमचे काळीज दोयाळ, मोवाळ आनी सोपनीक जावंक उलो मारता. तो जेजू सारके आमचे काळीज कोर म्हूण काल्तिकायेन ह्या मिसांत मागुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, हीच कल्पना मतीन धरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया. मनीस कशी आमी अस्कोत आनी अस्कोतायक लागून साबार पावटी आमी थाळणेन पडल्या आनी जेजू सारकें आमी खाडीज घडोवन हाडूंक फाटीं उरल्या देखून सगल्या पातकाची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासो बागेव सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी वखलांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumya kaku
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवाचा, तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वखाणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शिरी, तू संसाराचे पाप काढता. आमची कबूल कर. तू बापाच्या उजव्या पोसलाय, आमची मागणी ऐकून घे. दिव्या ओवी आत्म्याच्या गाठी, देव बापाची मोहिनी जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. ह्या मिसान आमी आमच्यो खासगी गरजो बापाक उबारुया. खेरीतपणी सगल्या वायट विघ्नांतलें आमकां निवार म्हूण, आनी ताच्या काळजा सारकें आमकां खाडीस फावो कर म्हूण. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दोबाचीक पुरबे दिसा तुज्या प्रितीवोन पुलताचें काळीज आमी आंदोलनान वंदिता, आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. ह्या सोदा वावते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजिसान पोरचेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलेली पोरसां. प्रितुमीच्या सगल्या पोरसां मदली तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक विचून काडल्या. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां विंचून काडल्या. हेरा पोरसां परस तुमी सोंकेन चड म्हूण न्हय, कित्याक सगल्या पोरसां परस तुमी सोंकेन एकदम थोडीं आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून न्हय केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्ल्यांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बोलिश्ट बावल्यान तुमकां भायर काडल्यात आनी गुलामपणाच्या घरांतलीं इजिप्ताच्या राजा फारोवाच्या हातांतलीं तुमकां सोडल्यात. सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो करार
तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्या आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्या हजार पिणकांक तो आपलें बोलेपण दाखयता, पूण आपलो द्वेस करतल्यांक तो तांच्या जिवितांतूच कास लायता. आपलो द्वेस दवरतल्यांचो नाश करूंक तो फाटीं सरोना. ताच्याच जिवितांत ताचेर खास धाडटा. म्हणटच आयज हांव तुमकां दितां त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो सबाब जावं दी. ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. सगळीं म्हणुया. ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. ओतम्या मोच्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासू. ताचें पवित्र नांव वयर काड. वयर काड काळजांतसून. ओतम्या मोच्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां. कधीच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दानां. जबाब. ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगल्या तुज्या वायटाक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा. माथ्यार घालता हुकूम मुकूट मोगा कोणवाडायेचो. जबाब. ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. नितीन पंगताक सगळीं ताची वर्ती कर्तुत्वां. जुलूम भोगतात तांकां दोयीन मोगान तो राखता. मोइसेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायेला मुखार फांकयलीं आपली नवलां. जबाब. ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. यावे दयाळ मोवाळ. सगळोच माये मोगाचो. रोखडोच रागार जायना. काकलुतीचो तेवो तो. आमच्या व्हडा पातकांक फावो ती खास तो लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावतें फारीकपण घेना. जबाब. ताची भक्ती करतल्या तांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. बागेवन जुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हटल्यार देवा कडचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हटल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुताक वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो.
आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच खोदीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचें सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचें सोवें सोपुर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचें सोवें जियेता आनी तो आमचें सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता, ताचें सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हटल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचें सोवें जियेता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. मोजेजू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Servespor तुमची सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हटले, बापा, स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक तुवें लिपोवन दवरल्यो, पूण ल्हानाक तुवें उक्त्यो केल्यो. दिनवासता तुका. ओय बापा, हें तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घातलां आनी पुताक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच पूत. सगळीं तुमी कोस करतात, ओज्याचो भार घेवन आसात, तीं म्हजेशीं यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. मोजेजू तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें वजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा बिनेनो, आयज ही रोज मात
जेजूच्या पवित्र काळजाची दोबाजीक परब समोर ओंकता. जशी सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकल्लें काळीज, देवान आमकां देवगल्यांक हें काळीज दिल्लें आसा. आनी हांव म्हणटलो ह्या आधुनीक काळार हे पिढे मदें जायत्याच्या काळजांचेर भिरांत आयल्या. ही पिढा म्हाका लागत गाय, हे पिडयेन हांव वयर सकला जायत गाय. पूण आयची दोबाजीक परब जेजूचें काळीज आमकां सगल्यांक धीर दिता आनी म्हणटा, म्हजें काळीज शांत ल्हानवी आनी शांत ल्हानवी काळजांतल्यान म्हजेर पातयेवंकशी आनी हांव तुका सांडचो ना. मोगाच्या बावडेनो, ल्हानशी एक घडणी जी आमकां ही आयची परब समोर ओपोवंक वा ताची समजुणी घेवंक फायद्याची जातली. उत्तर प्रदेश ह्या गांवांत कानपूर नांवाचो एक गांव आसा खंय. आनी ह्या गेल्ल्या म्हयन्यान म्हणजे फेब्रुवारीच्या मार्चाच्या म्हयन्यान नीलम नांवाचें एक चेडूं आसलें. माय आसली, माय आरयेन दवरलेली. ताका एक भाव आसलो आनी उनी आसली. बाबांचें कर्तूब पळय. बाबान कितें केलें जाणा, बाबान आनी उनयेन दोगांयनी माय आरयेन दवरलेलेक आनी ह्या चेडवाक घरांतली भायर घातली. मायची खबर ही घडणी कांय सांगना. घडये चेडूं पळय आसा तें भीक मागूंक भोंवंक लागलें. आनी भीक मागून भोंवून माय घडये तें पुसताली. म्हणटा म्हणसर अकस्मात हो व्हायरस भितर सरलो आनी आख्ख्या भारतान संवसारान लॉकडावन जालो. भिकेक भोंवताली चेडूं कितें जालें, उपाशी पडलें. कितें करचें, कात करचें चेडवाक बाबड्या कांय समजना. माय आसा घरा, जेवण खाणना. तेन्ना देवा रुपान अनिल नांवाचो एक भुरगो तरणाटो तो ताच्या धोनयान खंय असल्या सगल्या भिकाऱ्यांक जेवण दिवंक तो खंय डेली येतालो. गाडयेन जेवण हाडटालो, सगल्या गरिबांक वांट्टालो. आनी इतलें म्हणसर हे निलमा मदें आनी अनिला मदें संबंद जाले. तांची इश्टागत वाडली. अनिल आनी नीलम एकामेकाक ओळखूंक पावलीं. आनी इतली तांची इश्टागत जाली, 60 दिसांक 60 days दोगांय हो जेवण ताका दिता, तें जेवण ताचें घेता. काळजान कितें वाडलो, मोग वाडलो. आनी ह्या लॉकडावनान उत्तर प्रदेश कानपूर ह्या गांवान ह्या वातावरणान तांचें खंय कितें जालें, लग्न जालें. बाबा बिण्यानो, बाबाचें काळीज भयणी सोबें दारून जालें. पूण ड्रायव्हराचें काळीज त्या चेडवा सोबें मोगाळ जालें. त्या चेडवान बाबड्यान चिंतूंक पर्यंना ह्या मनशाचें काळीज दोयाळ जातलें आनी तेच दोयाळ काळजान आपल्या जिविताक फुडार मेळटलो. जिखलें. ही ल्हानशी घडणी म्हाका आनी तुका उगडास करता. जे घडयेक आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक धांवता, देव आमच्या रिणान केन्नाच रावना. आयचे परबेची इतली समजुणी घेवया. अनिल, नीलम भिकारी कशें जियेलें, पूण अनिलान देव कसो जियोवन ह्या चेडवाक सांगाती फावो केलो आनी आपल्या जिवितान ती आयज खुशाल जियेतात. आनी हें तांचें लग्न सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालें आनी सगल्यांनी तांकां अनिलाक पोरबी दिली. कित्याक अनिलाचें काळीज ताच्यान म्हणूं येताली, हे गरीबाक हांव आनी जेवण खाण दितालो ताचेच लागीं लग्न जावप ना. अनिलान त्या चेडवा सोबें, निलमा सोबें देवाक पळयलो. आयज हांव म्हणटलो, जेजूच्या पवित्र काळजाची दोबाजीक परब आमकां हें शिकयता
या जेजूचे काळीज भिकाऱ्या सोबेंच न्हय, पातक्या सोबे, समाजान भायर आयल्या सोबे, पिडीन कश्टवतल्या सोबे, सगळ्या सोबे हे जेजूचे काळीज मोबाळटाले. आनी आमकां हांगासर उतरां दिश्टी पडटात. जेजूच्या काळजान मोग आसा, जेजूच्या काळजान बोगसणी आसा, जेजूच्या काळजान सोंसणीकाय आसा, जेजूच्या काळजान खुशालकाय आसा. पूण दुसरे वाटेन काळीज आसा. म्हजें कितें? म्हज्या काळजान ह्या जेजूच्या काळजा भाशेन मोग आसा. हांव निलमा भाशेन, अनिला भाशेन गरजे वता सोबे मोगान धांवता काय? हे दीस भिरांकूल दीस, एक एकलो भियेता. अनिल भिवूंक ना. अनिल मोगान धांवलो. जसो जेजू ताच्या काळजान इतलो मोग दुबळ्याचो, दोरीबऱ्यांचो, सगळ्याचो मोग आसलो, असलें काळीज भावबडेनो आयचे दोबाजीक पुर्बेंतल्यान जेजू आमकां सगळ्यांक एके भाशेन मागता. असलें काळीज घेयात. आनी आयचें पयलें वाचप आमकां अशें सांगता, देव आपले पोरजेक सांडिना. आपणाचेर विस्वास दवरतल्यांक देव सांडिना. हे पुर्बेंतल्यान देवाचेर आनी ह्या जेजूच्या काळजाचेर पात येवंक शिकुया. देव केन्ना सांडिना, कित्याक आमी सगळीं देवाची. ही आयज पिडा आयल्या कोरी, भिरांत आसा कोरी, एक मुतीन दवरया, सायबा आमी तुजीं भुरगीं. टीव्हीर कोरोना व्हायरस जाल्लो तातूंत तांची परामर्श करतलो आमचो गोंयचो दोतोर एडवीन. टीव्हीचेर बरो तो सांगतालो आनी तो अशें म्हणटालो, आयज हे पिडीक लागून आमी देवासूरची लागीं पावल्या. हे पिडीक लागून देवाक आमी ओदीक लागीं पावल्या सत. आनी तो म्हणटालो, खबर घे दुसऱ्यांची, शेजाऱ्यांची खबर घे, पिडीन आसलेल्यांची खबर घे, कश्टवतल्यांची खबर घे, जी कोण ओदीक जाणटी आसा तांचे सोबे. बावडेनो आयज असली एक परिस्थिती आयल्या, हे पिडीक लागून पिडा जाल्या ताका आमी भायर आयता ना. जेजून पातक्यांक भायर रावंक ना, पिडा जाल्या तांकां भायर रावंक ना. जेजूचें असलें काळीज. आयच्याच वर्तमानपत्राचेर आमी आयकलां, कुडतोरी गांवांत दोतोर तो आपलो हात लावन जायत्यांक बरें करतालो. बाबडे खबर ना आपणाकूच पिडा जाल्या म्हूण. आयचें दुसरें वाचप सांगता, मोग म्हणटा तो आपणाचें चिंतिना. दोतोराक बाबड्या खबर नासली जायत, पूण असल्या आधुनीक काळांत थोड्या दोतोरांनी आपले वैजकी भोवन केल्यात. पूण हो दोतोर आपली जबाबदारी सांबाळटा, दुसऱ्यांक बरें करता, तातूंत आपणाकूय पिडा जाता. बाबडेनो हें तें जेजूचें काळीज. असल्या जेजूच्या काळजांतले भाशेन जेजू म्हणटा, तुजो मोग करता तसो मोग दुसऱ्याचो कर. दोतोरान आपणाचें चिंतूंक ना, घडये आयज ताका पिडा जाल्या काय दुसऱ्यांकूय लागल्या जायत, बाबड्या खबर ना जावन जाली. पूण आपलो कायदो, काळजाचो मोग एके भाशेन ताणें ह्या जेजूच्या काळजा भाशेन दुसऱ्यांक वांटीत दिलो. मोगाच्या बाबडेनो हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता. आयज ह्या आधुनीक काळार गोरी आमची काळजां आशेतात देव मंदिरांत येवन. जायतीं जाणां आमी म्हणटा आयज आमचें घर एक मंदीर जालां. खरें सत. आयज आमी मंदिरांतल्यान देवाक बुजोवंक शिकल्या. जावं तें ऑनलायन टीव्हीचेर जावं मोबायलाचेर आमी मिसां आयकून म्हणजे आमी आमचें काळीज देवाक हे भाशेन उणें करूंक ना. आमचें काळीज उदीक देवाच्या मंदिरांतल्यान, आमच्या घरांतल्यान एक मंदीर करून काळजान आमी देवाक उदीक उदीक लागीं सोदता. पयलें वाचप मोतीन दवरुया, आमी सगळीं देवाची. देव आपले पोरजेक सांडिना. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो, म्हजे लागीं शिकात. कितें शिकात? हें शिक. म्हज्या काळजान आसा तो मोग दिवंक शीक. म्हज्या काळजान बोगसणी आसा, दुसऱ्यांक शिकय. म्हज्या काळजान खुशालकाय आसा, दोतोरा भाशेन, अनिला भाशेन, तूं दुसऱ्यांक दी. काळजांतले बोगसणे दी. सोंसणीकायेचें काळीज घे. जेन्ना मनशाक सोंसणीकायेचें काळीज आसता, मनीस केन्ना सांडना.
आनी जेजू काळीज असलें तें सोंसणीकायेचें खुर्सार उमकळटालो, वायट केलें, दुखयलें, सगलें केलें. बापा तांकां बोगोस. सोंसणीकायेच्या काळजा जेजू आमकां तुजें काळीज दी. दुलोबा काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. हें तें बाबडेनो कांय बरी दोबाजीक परोप आयज आमच्याच घरांत रावन आमी समोर उमटना इतलेंच मोतीन दवर. निलमाक गोंयच्यांनी धांवडायली पूण अलिनान धांवडावंक ना. आमच्या जिवितान कोणूय तो जावं एक ल्हान बरें उतर दिवया, मोगाच्यो कोरण्यो करूंक वावरुया. तेन्नाच जेजूच्या पवित्र काळजाची परब, आमच्या काळजाची परब आयज जेजू संवसारान ना, दिवो दिश्टी पडना, पूण आमच्या एक एकल्या वरवीं जेजू ह्या संवसारान आमचें काळीज घेवन भोंवता. आमच्या काळजांतल्यान आमच्यांनी जेजूक वांटूं येता. हें जावं उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजान जेजू येता. जेजू आमचें काळीज बदल. आयज आमी घडये तुका आमकां खाशा दोळ्यांनी पळोवंक शकना, उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजांत तूं येवंक शकना. सायबा जेजू आमकां तुजे कुरपेन भर आनी आमकां शांत तुजे भाशेन ल्हानबीक कर. जेजूच्या काळजान आसलेली भावना एक एक दोयाळ कोरण्यो घेवया, त्यो आमच्या काळजान घालुया. आनी जेजू तुजें काळीज आमच्या काळजान मिसळ कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन राखण्या बुडव्याचे मजतीन देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी संवसारान कश्टवतल्या काळजां गोठाय मागुया. भिरांतीन जियेतेली पिडेक लागून तांकांय सायबा गोठाय दी, बोळ दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन जेजूची कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सामावलो, आंकवार मरे थंय सोलमलो. पोंस प्रातकाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवपाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवेन मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज कोर म्हूण ह्या वेळार भावार्थान बरोवन आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन सोंसणीकाय घेवन ताच्या काळजा सारके गुणी जावं वाद चुकतेल्यांक बरी देख दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या घोळ्याची देख घेवन पोजेची निगा घेवंक आनी नीत निर्माण करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक जायते जाणां बोली पडल्यांत असल्यांक बरी भलायकी आनी बळ मागतना तांची सेवा कोत्तोल्या दोतोरांक, नर्सींक आनी आदार दितोल्यांक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी
आमचे फिगोर्जेन आमी एक समुदाय कसो जिवंक आनी दुसऱ्यांचे चुकीक पळोवन तांचे मोल करचे बदलेक दर एकल्याक फावो तो मान दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोरांव तुका. ओगेपणांतल्यान आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. म्हाका तुमचे पासत तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमच्या पोती पोतिनी पासत. उदीक करून मागुया जी भावा भयणां हे पिडेन कश्टवता तांचे पासत. आनी खेरीतपणी दोयाळ मोवाळ खालीस आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. भो दोयाळ बापा, ल्हानविकायेन उबालोनी आमची मागणी स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयाराच्या वेळार गायन घेवया. C37, page number 44. C37. तुझ्या पवित्र तोल्या मुखार बापा म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवोन पुताच्या काळसाचो उतरा वर तो मोग पळोवन हे आमच्या बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वाशी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधाचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ योशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सूर काळी आनी सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलोल्या ताच्या कोणवाड्यांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितोल्या संस्काराची पवित्र सोबीक फुटली जोर. सोडवणेच्या जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विडलोल्या काळजान सोरवंडार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 Dolbaraco sobie spórtu. Powiedz, 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 Dolbaraco sobie spórtu. Surgani संसार बोला Surgani संसार बोला Utsorgi, 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 tuka sorves poracina vis, sorves poracina vis, utsorgi, 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 बाबा खरोच सुपवीत तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोटुया. Somjanci są आमी ओडो खाता आनी एकाचे पियेता. कितेंच पावटी तूं वैभवाने सो. आमी तुजें मरण पुरगोता. बाबा जेजूच्या मरणाचो
आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब, फिलीप नेरी आमचो गवंडी, सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बिण्याची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. वारमारी देवाची माये सांगाती भाग्योन दवरून आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी. सांगाता तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोचियेता आनी राजूर चलयता सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जाणें मनशा सैम घेतलें. मनशांक शिकोवन आमी कशी मनशाळ जावची ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
धुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं सोयबा व्हरतो मोग आमच्या काळसांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सोशी आमी ओदीक आनी ओदीक लागीं सरूंक आनी आमच्या भावा भयणां सवें ताचें खरें खाडीस आमी ओळखूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, मोग अणभवूंक आनी मोग दुसऱ्यांक वांटूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. शेवटाक गायन घेवया R14, पेज नंबर 182. Jesus.